ministers achievement different reforms जे आमी revenue ministry आसतली labor ministry आसतली IT ministry आसतली जे reforms वेगवेगळे achievements जो केल्या ते तुमकां explain करपा खातीर आसा. So first I'll ask revenue minister madam Jennifer, she will explain about the revenue labor and IT department, and then in details revenue secretary Sanjay Kumar will explain you in detail. Good evening, everybody. I think this is the first press conference we're having in regards to my departments. So I would like to highlight a few achievements that we have been able to do during my term. So we'll start with labor and employment first. I will start with the job fair actually, which was conducted in Talegaon first. It was conducted on 19th of October 2019, where we had the participation of 60 employers, uh, 2019, where we had the participation of 60 employers, global fund managers, limited partners, officials from the government of India, and there were lots of path-breaking startup companies that also took part, and they showed very keen interest in Goa. Department of IT then also organized a founder boot camp in partnership with the government of Goa and a highway to 100 unicorns in the month of March 2020. Then the founder boot camp is a deep mentoring program. It was specially curated by Microsoft for select Emerge X startups from across the country, including those selected from Goa at this event. And Department of IT also organized the Antaprerna from 29th of August to 3rd September 2021, which was a 2-day startup conclave and entrepreneurship summit in collaboration with the Atal Incubation Center and the Goa Institute of Management. And now we come to the revenue department. So the revenue department is and has always been in the process of making things easier through the Goa online portal. Then citizens can now avail of these facilities, can apply for various certificates online. Summary of very important initiatives taken recently, I will let you all know, that is the mutation process. So the department has simplified the mutation process by amending the Goa Land Revenue Code and the Indian Stamp Act and the rules whereby now the mutation fee and stamp duty can be paid online without visiting any office. Also, in direct and clear sale deed cases where the vendor has given his NOC for mutation, the mutation can be carried out in a single day without seeking any other application or any visit to any other government offices. For partition, earlier the deputy collectors used to issue notices and complete a proceedings before marking the files to ISLR. The surveyors also then used to issue notice and carry out proceedings. So to remove these duplications and to reduce the hassles to the public, the powers of the deputy collector have been delegated to ISLR. And now ISLR can decide these applications which have greatly helped in speedy disposal of long pending issues. Additionally, partition notices were also being displayed on websites where any person can view
the past notice and subscribe for a future one. These online services are not only transparent but then also display information for better publicity. Similarly, the powers of Deputy Collector to do demarcation and resurvey has been delegated to ISLR. Then the availability of survey plans in Form 1 and 14, which is now online. Citizens can now apply for copies of survey plan and Form 1 and 14 by paying the necessary fees, and also to expedite the issuance of official copies to these land record and survey plans, which are digital and computerized copies, have been made valid without any signature. If people want to check the authenticity of the same, they can cross-verify with the information which is on DSLR website. Such records now are being used immediately on realization of the necessary fees. And for information purpose, a digital copy of the survey plan and Form 1 and 14 can be downloaded from the DSLR website without any payment. In addition, also, we have issued a circular to all departments that these computerized copies are valid without signature of the officer. And just recently, the DSLR website is also migrated to cloud to provide a better user experience. We've also changed the way notices are served. As discussed above, in addition to online display of notices, we have brought now the postal service into the picture, and we've engaged them to directly deliver these notices by speed post. So these notices also have a barcode. So there's a system where you can track them. So that makes it easier, so people know exactly where it has reached, and once it's delivered, you'll get a SMS to say that it's delivered, and also when it's dispatched. This process eliminates the need for citizens to visit the office where they earlier had to, and it was quite difficult. Then we also have the property register. Now, our department has notified new rules for creating of a property register. The property register links the property related records of many departments, including the TCP, agriculture, registration, forest, DSLR, etc. So the property register displays the current and the live information which is collected from all other databases and which are maintained by other departments. This will help the practice of asking for NOCs from different departments. Then public will also get to know the clear picture about their property. Efforts also have been made to prepare a useful property register. Still, if any person feels that the information provided by any department is not correct as per understanding, the person can submit his comments or remarks for the same. These will be forwarded to the concerned department, and by this method, the property register will constantly improve and capture and retain better information. Then procedural involvements. Earlier, this was also a very important one, where a widow was supposed to submit an NOC from the SDM before being able to sell her property. So the Revenue Department has removed that need to submit such an NOC and such an NOC. So now without that, she's able to go ahead and sell her property. And we've also, earlier the process to obtain the circle rates was very lengthy. Now we have a notification in place which is modified and provides an easier process to access the circle rates. The list of cases pending in the Revenue Department also and the status can now be checked online through Goa Online. Other notable actions and what we have done is the Department of Revenue has amended the Indian Stamp Act 2021 to reduce the monetary burden on Goan families by reducing the existing rate of 3 to 4.5% of stamp duty to just an amount of rupees 5,000 within the defined family. So it has to be a blood relative. Then there were lots of comunidades who were financially weak, and the administrators of the comunidades were not able to make a payment to their staff. So the government has now stepped in and provided full support for the monthly payments to such comunidades, and till now we have paid them an amount of 4 crores to different comunidades. We have also laid a foundation stone for the North Goa Collectorate building,
Then 22 new vehicles were handed over to Collectorate North and South. Those were the e-vehicles. 49 Goan families from the village of Akeba in Salsat Taluka were issued certificate of ownership sanads, which were pending for almost 56 years since the acquisition in 1964. Provisional certificates granting occupancy class 2 rights to residents of Mayam village of evacuee property were also done. Then students, the Goan OBC students used to get only provisional certificates, but now the Revenue Department issues final certificates to them. And also the department has cleared over 8,000 caste certificates which are pending before the Caste Scrutiny Committee. The next gratia payment for repairs of houses, also under the Goa Disaster Management Fund scheme, have been enhanced. Fully damaged houses now get about 2 lakhs for Pakka house and 1 lakh for Kacha houses. And partially damages also were damaged houses were increased from 250,000 for Pakka houses and 25,000 for Kacha houses. So this is about all that we've done. Total. Yeah. No. Total amount. Congratulations for Madam Jennifer Monserrat and the entire team of the Revenue Department, Labor Department and IT Department. तुले स्पेशली सांगा म्हणजे आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातलं जे काम केलां विच इज एन प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रेडी करता गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन आसा ती एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें काम आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केलां जेणे करून डिफरंट डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी आज आमकां जर सोदतले जाल्यार डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन प्रत्येक फावटी वयचें पडटालें त्या खातीर ती मॅडम जेनिफर एंड संजय कुमार ताणें जो कश्ट घेतलो आनी जें काम केलां ताज्या बद्दल खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन सर्वींग नोटिसीस आसतल्यो ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार जेणे करून ज्यो कोण एब्रॉड रावता तांकांय बी ज्यो नोटिसीस ज्यो आसा ह्यो ऑनलायन पद्दतीन एवेलेबल जाता हाज्या पयलीं तेंचे एड्रेसीस हांगासर नाशिल्ल्या कारणान ताका मेळनाशिल्ले आनी डिफरंट केसीस ज्यो जाताल्यो पळय त्यो ताका लागून जाताल्यो आतां जरी एब्रॉड आसलो जाल्यार ऑनलायन तेंच्यांनी गेल्या उपरांत तांच्यो नोटिसीस ह्यो तांकां मेळपाक शकतले म्युटेशन प्रोसेस तेंच्यांनी सिम्प्लिफाय केलो पार्टिशन प्रोसेस तेंच्यांनी सिम्प्लिफाय केलो अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वे प्लॅन 114 तेंच्यांनी सिम्प्लिफाय केलो सर्वींग ऑफ नोटीस इट इज एन प्रोसिजरल इम्प्रूवमेंट तेंच्यांनी केलो आणि विशेष करून तेंच्यांनी झोनल प्लॅन जो आसा वीच इज अवेलेबल ऑन ऑनलायन गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर अवेलेबल केलो आतां पर्यंत गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर सर्विसीस जर पळयत जाल्यार मोर दॅन 14 लॅक्स ऑफ सर्विसीस म्हणजे एकट्यान 2 एकट्यान 3 मोर दॅन 14 लॅक्स सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो लोकांनी तेजो बेनिफिट्स घेतलेलो आसा म्हणजे गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून सर्विसीस घेतलेले आसा किंवा तांच्यांनी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर वचून घेतलेलो आसा किंवा कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाजेर तेंच्यांनी हो बेनिफिट्स खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेतलेलो आसा त्या खातीर पयल्यात पयली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातलें काम हाज्या खातीर हांव तेंची खूब तोखणाय करता रिगार्डींग द लेबर डिपार्टमेंट इट इज एन मॉडल करियर सेंटर आनी CII बरोबर टायअप तांच्यांनी खूब बरें काम केलां त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण युवा हो खूब बरी इनिशिएटिव्स घेवन तेंच्यांनी जॉब करियर बिजनेस ह्या बाबतींत जो गायडलायन्स केला इट इज एन गुड इनिशिएटिव्स ओके बाय लेबर डिपार्टमेंट सेकंड रिगार्डींग द IT डिपार्टमेंट IT क्लस्टर जो आसा हो एक्टिवेट केलो थंयसर 4 कंपनींक लँड अलाउटूय केली आनी नाव दे हॅड ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन तांच्यांनी ह्या दिसांनी फावंडेशन स्टोन घालून घातलो ऑलरेडी 4 कंपनींनी तुवें आपलें काम जें आसा हें तुवें तेंच्यांनी सुरवात केलें 64 पीपल हॅव टेकन द बेनिफीट अंडर द स्टार्टअप IT स्टार्टअपाचो फ्रॉम द 4 लॅक्स टू 10 लॅक्स रुपीज पर्यंत सबसिडी दिवपाचें काम आमच्या IT डिपार्टमेंटान स्टार्टअपाच्या अंदर केलां हांव लोनाचें सांगना लोन तर मेळटा बट दीस इज द सबसिडी तांच्यांनी अवेल केल्ली आसा त्या खातीर अशा पद्दतीचें इनोवेटीव काम आमच्या तिनूय डिपार्टमेंटांनी खूब बऱ्या पद्दतीन केलां गोवा टेलिकॉम पॉलिसी
रेस्टॉल करून कनेक्टिविटी इम्प्रुवमेंटचे काम जे आसा हे IT डिपार्टमेंटान खूब मोठ्या प्रमाणात केला. त्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वीच इज द युनीक इन द स्टेट ऑफ गोवा. No other state is having this type of property registered platform in their own state. So that for that purpose, I am congratulating Mr. Sanjay Kumar who has taken the initiatives to form the property registered platform in the state of Goa. Once again, I am congratulating the Labour Minister Jennifer Monserrat. अजून एक ॲडिशनल काम जे केला ते 2012च्या उपरांत फर्स्ट टाइम आम्ही कमिटी नोटिफाय केली टू रिवाइज द मिनिमम वेजीस ॲक्ट 1948. मिनिमम वेजीस ॲक्ट रिवायज करचो म्हणून आमच्या लेबर युनियन क्रिस्टोफर हाज्या पयलीं म्हाका कंटिन्युअसली म्हाका लेबर मिनिस्टराकूय मेळ्ळो आनी तांच्यांनी 27 जून 2012 ही कमिटी सेटअप जाल्ली. तेज्या उपरांत रिवायज केल्ले. ताज्या उपरांत मिनिमम वेजीस आयज पर्यंत रिवायज जावंक नासले. अनस्किल्डचे 307 आसा, सेमी स्किल्डचे 368 आसा आनी स्किल्सचे 423 आसा. हायली स्किल्सचे 465 आसा आनी क्लॅरिकल 423 आसा. ते रिवायज जावपाची गरज आसा आनी ते रिवायज करपा खातीर आमकां कमिटी नोटिफाय करपाक जाय आशिल्ली. अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ लेबर मिनिस्टर आमी ती रिवायज केली. केन्ना तरी फुडल्या एक 2-3 म्हयन्या भितर हे रेट्स ही कमिटी आपले वेगवेगळे मिटिंग्स वेगवेगळे असोसिएशन जवळपास ऑल टुगेदर देर आर 29 मेंबर्स फॉर दीस कमिटी. ती कमिटी मिटिंग्स घेतली आनी हो रिवायज जो आसा मिन्स आमचे वेजीस ज्यो आसा मिनिमम वेजीस स्टेटींतल्यो ह्यो रिवायज जातल्यो जेणे करून सगळ्या लोकांक हाजो बेनिफीट जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां बेनिफिट्स मेळटलो. हाज्या रिलेटेड जर तुमकां कितें विचारपाक जाय आसत जाल्यार तुमी विचारूं येता. अदरवायज आय एम गोईंग फॉर द कोवीड रिलेटेड मॅटर. आत्ताच्या घडीक आमी म्हटलां ही जी आसा पळय रिलेटेड लँड सरकाराचो पोर्टल आनी हेज्या संदर्भांतलो विशय आसा दॅट तो विशय वेगळो आसा. केन्ना तरी परत आन्सर करता. नेक्स्ट कितें म्हटलें? इवेक्यू प्रॉपर्टी मयांतलो विशय मॅडम दिता आसतना सांगलें इट इज एन आतां पर्यंत आमचे कडेन व्हेरी फ्यू केसीस आर पेंडींग. व्हेरी फ्यू जेंच्यांनी एप्लिकेशन्स 2000 सुमार लोकांनी दिल्ली. म्हाका दिसता हार्डली 300-350 एप्लिकेशन्स पेंडींग उरला. इट इज इन प्रोसेस. मॅक्झिमम लोकांचो पयलो इश्यू आशिल्लो हावजीस, सेकंड इश्यू कावशेड्स एंड थर्ड इश्यू इज एन एग्रीकल्चर. First, we have given priority for the houses. We have resolved the houses issue. तांचे 3 डॉक्युमेंट सबमिट करप आनी ते कंटिन्युअसली आशिल्ले. बट मया इवेक्यू प्रॉपर्टीच्या बाबतीत पर्सनली हांव आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांच्यांनी लक्ष घालून मॅक्झिमम जाणांचे हे इश्यू रिजॉल्व जाल्ले आसा. अकॉर्डिंग टू द कोमुनिदाद ॲक्ट जेणी कोमुनिदाद ॲक्टाच्या प्रमाणे रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय केला. कोमुनिदाच्या कायद्या प्रमाणे तांकां जेंकां रेग्युलरायझेशन दिवपाक जाय ते आमी कोमुनिदाच्या ॲक्टा प्रमाणे दिल्ले आसा. परत एकदा सांगता म्हणजे लँड एक्विजिशनचो प्रोसेस जो आसा हो वेगळो. लँड एक्वायर केल्ल्या गव्हर्मेंटान ताका आमी रिपेमेंट्स केल्ले आसा. दॅट इज इश्यू इज वेगळो इश्यू आसतलो. आमी परत एकदा सांगता की जे रेट डिसायड जाल्या तेन्ना म्हणजे कदाचित 2012 पयली रेट डिसायड जाल्ले आसत जाल्यार त्या रेटी प्रमाणे तांकां मेळटले. तर ते आमचो थंयसर लँड एक्विजिशन ऑफिसर्स तांकां कॉपरेट करता आनी मॅक्झिमम जाणांचे इश्यूज जे आसा रिजॉल्व केला. हांवें पर्सनली मॉनिटर केला. थंयसर आमचो शेटकार इज अ लँड एक्विजिशन ऑफिसर. कोणाचे फक्त डिस्प्युटेड लँड जर आसत जाल्यारूच तेंचे पेमेंट दिनासतना उरल्या. सिंगल विंडो क्लियरन्स तुका खंय ते दॅट इज इन अंडर इंडस्ट्री IPBच्या अंतर्गतचो विशय आसा. IPBचो विशय आसा. वेन आय एम आन्सरिंग द IPB दॅट टायम आय आन्सर यू. आल्वारा लँड तुज्या म्हायती खातीर सांगता फर्स्ट टायम आमच्या गव्हर्मेंटान जेणी प्रोसिजर कंप्लीट केला तांकां पोजेशन दिवपाक सुरवात केलें. दीस इज अ गुड इनिशिएटिव्ह टेकन बाय माय गव्हर्मेंट. आतां पर्यंत जेंच्यांनी आपलो प्रोसेस कंप्लीट केलो म्हाका दिसता एक 8-10 केसीस ज्यो आसा ह्यो आमच्या कडल्यान केसीस तांकां सनतूय मेळिल्ले आसा. नेवर हाज्या पयलीं आल्वारा लँडाक आयज पर्यंत सनत मेळूंक नाशिल्ले. 8 ते 10 जाणांनी प्रोसिजर आपलो सगळो कंप्लीट केलो. तांकां सनत ऑलरेडी इश्यू जाल्ली.
सरकारान कामां केल्या ती जनते समोर वचपाची गरज आसा. 2.5 वर्सां सरकारान जी कामां केल्या ते नाल्यार तूं बरें बरोवचो ना म्हणटा पूण बरें बरोवपाक जाय. तुवेंनी लोकांक बरें दाखोवपाक जाय. जें कितलें केल्लें आसा तें लोकांक दाखोवपाची गरज आसा, लोकांक सांगपाची गरज आसा. ऑल मिनिस्टर्स वील टेल, ऑल मिनिस्टर्स वील तांचे आपलो कितें कितें काम केलां. कारण शेवटी दीस इज अ इलेक्शन गोईंग फेज. त्या खातीर फाटल्या 2.5 वर्सांनी आपूण जें कितें काम केल्लें आसा तें लोकां समोर वचपाक जाय. आज IT मिनिस्टराच्या बरोबर हांव मुद्दामून म्हणजे IT मिनिस्टरान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज अवर मेजर डिपार्टमेंट आनी मेजर काम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात केलां. सो दॅट अलॉंग विथ IT मिनिस्टर हांवें तें एक्सप्लेन करपा खातीर मॅडमीक हांगा आपयलां. तें आतां हांव कशें सांगतलो तुका. कोवीड रिलेटेड. सो ओके. आमी कोवीड रिलेटेड राज्यांत कोविडाच्या संदर्भांतल्यो केसीस डे बाय डे वाडत आसा आनी केसीस जरी डे बाय डे वाडल्यो जाल्यार हॉस्पिटलायजेशन हें खूब कमी प्रमाणांत आसा. आमकां सगळ्या जाणांक काळजी घेवपाक जाय. आमी जशें म्हणटा की कोवीड प्रोटोकॉल हें प्रत्येकान पालन करचें. हाच्या रिलेटेड आमी 29/12/2021 ह्या दिसा जो सर्क्युलर काडला वीच इज इन फोर्स आसा आनी तो कलेक्टर आनी पुलीस डिपार्टमेंट हेका अजुनूय बी स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक सांगलेलो आसा. आनी ताच्या रिलेटेड परत आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान 27 डिसेंबर 2021 हाका ओमिक्रॉन आनी कोवीड ताच्या रिलेटेड जो सर्क्युलर काडला तोय इन प्लेस आसा. तोय स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक लायला. आनी आज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एपिडेमीक एक्ट 1897 ताज्या मार्फत आमी हे सगळे इन फोर्स आसतना एक एडिशनल आमी सर्क्युलर एपिडेमीक एक्ट इनवोक करता आनी ताज्या संदर्भात फक्त एकूच तेका एड करता वीच इज एन पब्लीक गॅदरींग शॅल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 50% ऑर मॅक्झिमम ऑफ द 50% ऑफ द सिटींग कॅपेसिटी फॉर इनडोर हॉल्स ऑर ऑडिटोरियम्स आनी सेकंड इज द मॅक्झिमम फॉर द 100 फॉर द ओपन एरिया. म्हणजे भायली पब्लीक मिटींग सुद्दां आसत जाल्यार ती 100 वयली घेवची न्ही. कसलीय पब्लीक मिटींग, कसलेंय पब्लीक गॅदरींग, कसलेंय पब्लीक फंक्शन, एनीथींग ओपन प्लेसीचेर सुद्दां 100च्या वयर घेवचें न्ही. आनी इनडोर हितूर सुद्दां 50% ऑफ द कॅपेसिटी किंवा मॅक्झिमम इज 100 हाज्या वयर जे आसा एट अ टायम आमी म्हटलां एट अ टायम येवन वचून ते चड आसूं शकता. त्या खातीर ते जे आसा हे घेवचे. अदरवायज बाकी आमी इम्पोज जितके केल्ले आसा रेस्ट्रिक्शन्स सगळे बाकीच्या म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू जो अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर 19/12 काडला तो इन फोर्स आसा. आनी टुरिजमच्या वतीन 27 डिसेंबर काडलेले सर्क्युलर इन फोर्स आसा. आनी हाचे नवीन ऑर्डर जी आसा आमी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीन आज हे जातली. सद्या तरी 26 जानेवारी पर्यंत आसा. ताज्या उपरांत रिव्यू करून फुडले डिसायड केले वयतले. मॅक्झिमम आमकां दिसून येयला की क्रावडेड प्लेसीस ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर चड प्रमाणांत आमकां स्प्रेड जो आसा दिसून येता. त्या खातीर क्रावडेड प्लेसीसचेर रेस्ट्रिक्शन्स दवरपा खातीर हे सर्क्युलर जी आसा ही काडलेली आसा. थोडे फाल्यांच्यान मोठ्या प्रमाणांत पुलीस, कलेक्टर डिपार्टमेंट्स, बाकीच्यो सगळ्यो पंचायती आनी हांकांय आमी सांगलां की तुमी मॉनिटर करचें आनी जेणे करून क्रावडेड प्लेसीस ज्यो आसा ह्यो लोकांक एकत्र येवपाक दिवचे न्ही किंवा चड मोठ्या प्रमाणांत गर्दी जी आसा करची न्ही. जेणे करून आमी पॉझिटिव्हिटी रेटाचेर कंट्रोल करपाक शकतले. आमी टेस्टींग फेसिलिटीज सगळी कडेन त्याच पद्दतीन एवेलेबल आसा. सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां आव्हान करता की वॅक्सिनेशन कोणी कोणी घेवंक ना तेंच्यांनी फर्स्ट डोस आनी सेकंड डोस हे वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत घेवचें. ओके. आनी बॉर्डरीचेर आमच्या फाटल्या सर्क्युलराच्या प्रमाणे जसो आमकां आजून टेस्टींग थंयसर आमी हें करूंक ना. रेस्ट्रिक्शन्स बाकीची सगळी जी आसा इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स, नॅशनल पॅसेंजर्स एट एअरपोर्ट, रेल्वे ती रेस्ट्रिक्शन सगळी लागू आसा तशीच. रिव्यू जातले. इट इज एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन. हय, इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स जाता तांकां तांची RT-PCR ही एअरपोर्टाचेर जाता. 7 days तेंच्यांनी आपले आयसोलेशनान रावपाक जाय. 7 दिसां उपरांत परत एकदां तेंच्यांनी टेस्ट करपाक जाय. ऑल द स्टेक होल्डर्स जे आसा पळय न्ही हांच्यांनी कन्सर्न जांच्या कडेन जे इंटरनॅशनल पॅसेंजर आसा तांची त्या पद्दतीन रेस्ट्रिक्शन्स घालची आनी स्टेक होल्डर्सांनी त्या पद्दतीन काळजी घेवची. अदरवायज पुलीस वील एक्ट. नायट कर्फ्यू लावंक ना.
आमी त्या खातीर नायट कर्फ्यू लावचे ऐवजी आमी म्हटलेलें आसा की क्रावडेड प्लेसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो क्रावडेड प्लेसीचेर रेस्ट्रिक्शन्स घालपा खातीर आयदर डे आसूं किंवा नायट आसूं सगळी कडेन क्रावडेड प्लेसीसचेर रेस्ट्रिक्शन्स आसतली. मेडिकल फॅसिलिटीज वी आर फुल्ली इक्विप्ड विथ द मेडिकल फॅसिलिटीज म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले ह्युमन रिसोर्स आसतले मागीर सगळी कडेन आमच्या आयसोलेशना खातीर आसतले किंवा हॉस्पिटलायजेशना खातीर मेडिकल फॅसिलिटीज फुल्ली आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आत्ताच्या घडीक आमी आपले लिस्टेड करून दवरल्या आत्ता गरज ना आमी सिच्युएशन रिव्यू करून त्या प्रमाणे गरज लागली आसत जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटल ऑन बोर्ड प्रायवेट हॉस्पिटल गरज लागली जाल्यार ऑन बोर्ड घेवपाक ऑन अ सिंगल डे वी कॅन पास द ऑर्डर आनी वी कॅन टेक द प्रायवेट हॉस्पिटल फाटले फावटी सारखे आमी घेवपाक शकता. बीचीस आनी मार्केट प्लेसीचेरूय जशें म्हटलां पळय न्ही एट अ टायम एकी कडेन ओपन प्लेसीचेर 100 पेक्षा चड लोक आसचे न्ही हाजी काळजी आमचे पुलीस डिपार्टमेंट घेतले. त्या खातीर सांगलां की नायट कर्फ्यूच्या पेक्षा गॅदरींग ज्या जाग्यार चड जाता ताजेर रेस्ट्रिक्शन्स करप गरजेचें आसा. मार्केट आसतले बाकीचे पब्लीक मिटिंग्स आसतल्यो इवन दो पॉलिटिकल मिटिंग्स आसतल्यो हेजेर सगळ्याचेर कंट्रोल हाडप गरजेचें आसा. आमी म्हाका दिसता हाजेर जर कंट्रोल हाडलो इवन दो पॉलिटिकल मिटींग आसूं पब्लीक मिटींग आसूं 100 लोकांच्या वयर परमिशन्स ही फाल्यांच्यान कोणाकूच मेळची ना आनी कोणीय म्हणजे इवन दो फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीज कोणीच मिटींग घेवची न्ही आनी पब्लीक गॅदरिंगूय जी आसा पळय न्ही 100 लोकांच्या वयर ओपन स्पेसींतले सुद्दां करचें न्ही. 50% कॅपेसिटी चलता 50% कॅपेसिटीचेर चलता. ऑलरेडी आमची रेस्ट्रिक्शन्स आसा 80 and 50% कॅपेसिटीचेर चलता. चलो आज कोविड के लिए जो हमारे पहले रेस्ट्रिक्शंस थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमने 29/12/21 को लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो ऑर्डर वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रही है. उसके बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट से 27 दिसंबर 2021 की ऑर्डर थी वो भी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और उसमें एपिडेमिक एक्ट हम योग कर रहे हैं कि 1897 का एपिडेमिक एक्ट के हिसाब से पब्लिक गैदरिंग शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 50% or the maximum 50% of the sitting capacity for the indoor hall or auditorium etc. and maximum of the 100 people for the open area and for the indoors also for the 50% of the capacity. इसी की पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए भी ओपन में 100 की कैपेसिटी से ही होगा. इसके सिवाय ज़्यादा परमिशंस डेप्यूटी कलेक्टर्स और कोई जो कंसर्न अथॉरिटीज़ उसको परमिशंस नहीं देंगे. स्कूल्स आम्ही बंद केल्ली आसा ओके फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत आणि युनिव्हर्सिटीन जो सर्क्युलर काढला फक्त त्यांची लास्ट इयरची एग्जाम जी आसा ही त्यांची ऑफलायन आसा. बाकीचे सगळ्यो स्कूल्स हांकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटांनी सर्क्युलर इश्यू केला गोवा युनिव्हर्सिटीनी सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा ताज्या प्रमाणे हे जातलें. फायनल इयरची एग्जाम्स तांच्यांनी युनिव्हर्सिटीन ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट. हांव युनिव्हर्सिटी कडेन उलयलो कारण आनी DHE कडेन उलयलो तांच्यांनी सांगलें फायनल इयरची एग्जाम ऑफलायन आसप गरजेचें कारण फायनल इयर पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वता किंवा खंयसरूय जेन्ना जॉबाक वता तेन्ना तांची सर्टिफिकेट आनी मार्कशीट हे जेन्ना वॅलीड आसता ते ऑफलायन करप गरजेचें आसा. हे त्यांच्या भविष्याच्या नुसार म्हत्वाचें आसा. हे पळय सगळ्यो एग्जामी ह्यो ट्रान्सपरंटली एग्जामी घेतलेल्यो आसा. तांकां आरोप करप खूब सोंपें आसा. सगळे जाण प्रत्येकाचेर आरोप करीत रावतले कोणाकूय आरोप करप खूब सोंपें जाल्लें आसा. आमच्या कन्सर्न एग्जामिनेशन जे सेंटर्स आसा तेंच्यांनी एग्जाम घेतल्या आनी आपले रिजल्ट्स लायिल्ले आसा. थँक्यू.